नमस्कार. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आसा आयज मुरगांव मतदारसंघान. आमचे आयचे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचे मुरगांव मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट संकल्प आमोणकर. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. मुरगांवचे वारें कितें म्हणटा? ह्या फावटी मुरगांवच्या लोकांनी डिसायड केलेले आसा की ह्या फावटी आमकां चेंज जावं आनी मुरगांवची आख्खी आमचे वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत तेजे भितर मागीर आमची सड्याची भाग येता, जेटी, बोगदा, देस्तेरो, बायणा पर्यंत येता एरिया. सगळ्यांनी ह्या फावटी डिसायड केलेले आसा की ह्या फावटी मुरगांवान एक बदल करूया, एक चेंज करूया. कित्याक आयज जे लोक आयज मुरगांवचे जे त्रास काडपाक लागलेले आसा की ह्या BJP सरकारान जी 10 वर्सां जाली लास्ट ते रूल करपाक लागलेले आसा गोंयान. तशेंच जो हांगलो जो आमदार आसा, जो 15 वर्सां जालो तो आमदार आसा, ते आमदाराक लागून लोक अक्षरशः विटलेले आसा मुरगांवच्यान. लोकांक दिसता कितें मुरगांवच्या ह्या फावटी एक बदल घडोवचो. तेज्या लागून म्हाका दिसता कितें मुरगांवच्या लोकांनी एक ठामपणे डिसिजन घेतलेले आसा की ह्या फावटी आमी बदल करतले म्हणून. आमी 2017चे इलेक्शन्साचे रिजल्ट पळयत जाल्यार जे विनींग कॅन्डिडेट आशिल्ले तांच्या पेक्षा तुमकां फक्त 140 मतां कमी पडिल्ली. नॉन BJP वोट स्प्लीट जाल्ल्या कारणान हे कदाचित जावये. आतांय सिच्युएशन तशेंच आसा काय कितें? पळय लास्ट टायम जेन्ना हांव थोडे नॅरो मार्जिनाक लागून डिफीट जालो, दॅट इज 140 वोट्स म्हटल्यार एक डिफरन्स ऑफ 70 वोट्स. सो हे डिफरन्स येवपाक कारण खुबशी गजाली आसलेली. आनी लास्ट टायम आम आदमी पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसलेलो, जो एक एक्स MLA आसलेलो, सो तेणेन एक अरावंड 260 वोट्स काडली. सो ते 260 वोट्स काडल्या कारणान हांव खंय तरी मातसो फाटीं उरलो. बट तो इन्सिडंट जाल्या उपरांत आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी डिसायड केलेले आसा की ह्या फावटी आमी वोट स्प्लीट जावपाक कशेंच दिवपाना. कित्याक लोकांक कळलेलें आसा की हो BJPचो जो प्लॅन आसा, कित्याक बाबा हे बाकीच्या पार्टींक धरून वोट फक्त स्प्लीट करपाक लागून. जे वोट स्प्लीट जातले आयज आम आदमी पार्टीक वोट करप, या TMCक वोट करप, या इंडिपेंडंटांक वोट करप, या खंयच्या बाकीच्या रिजनल पार्टीक वोट करप म्हटल्यार हेजो बेनिफीट म्हणटा तो डायरेक्ट BJPक मेळटा. सो मुरगांवच्या लोकांनी ठामपणांनी डिसायड केलेले आसा की ह्या फावटी आमी डायरेक्ट 1 टू 1 कॉम्पिटिशन आसतलें आनी तांकांच सपोर्ट करतले. सो थर्ड पार्टी जी येतली ती मागीर खंयच्याय पार्टीचो तांकां वोट करप ना, कित्याक तांकां वोट करप म्हणल्यारूच तो बेनिफीट BJPक वयतलो. सो लोकांनी ह्या फावटी डिसायड केलेले आसा सगळ्यांक कितें काँग्रेसीक जिखून हाडूंक जाय, संकल्प आमोणकराक आमी सपोर्ट करूंक जाय. सो तेज्या लागून सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की ह्या फावटी आमी एकूच मतांनी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करतले म्हणून. तुम्ही एक सेक्स स्कॅन्डल उक्ताडार हाडले जाका लागून फक्त गोंयचे न्ही तर पुराय देशाचे लक्ष मुरगांवाचेर केंद्रीत जाले. हे कित्या खातीर? पळय आयज जेन्ना हांव इलेक्शनाक वयता पळय तेन्ना हांव तो विशय घेवन वचना, तो विशयाचो स्कॅन्डल विशयाचो. कित्याक म्हाका जे इलेक्शन आसा पळय ते आमचे जे फुडें जे म्हाजें विजन आसा त्या विजनाचेर. आनी आयज पर्यंत ही गेली 15 वर्सां जो हांवें वावर केला एज अ ऑपोजिशन, जो वावर केला हे लोकांच्या समोर हांव घेवन वयपाक लागलेलो आसा. तो जो मुद्दो आसलेलो तो मुद्दो हांवें फक्त एक्सपोज इतल्याच लागून केलो कित्याक एक बायलेक तेणें जो एक्सप्लॉयट केल्लो आनी जे त्या पोजिशनाचेर आयज आसा तो आयज एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी आयज जो आयज मिनिस्टर आसलेलो कारणान तेणें जो आपलो पोजिशनाचेर जो गैरफायदो केलो आनी एक बायलेक जे तेणें एक्सप्लॉयट केले ते लोकांच्या समोर हाडपाची गरज आसलेली. कित्याक आयज लोक भियाता कोणाक एक्सपोज करपाक लागून, बट आमी खंय मात सुद्दां भियानासतना ते लोकांच्या समोर हाडलो. आयज तेंचो गव्हर्मेंट आसा स्टेटान, सेंट्रलाक आसा. हांवें तांकां चॅलेंज केल्लेलें आसा तुमी जाय तें करा, म्हाका कितलेंदा तुमी अरेस्ट केलो आनी भितर उडयलो हांव तयार आसा. बट ती गरज आसलेली लोकांक कळपाक लागून कितें हो एक जो मनीस आसा, जो मिनिस्टर आसा, जे आयज तो इतल्या हाय पोजिशनाचेर बसला तेजे फाटल्यात तो कसली कर्मां करता ती लोकांच्या समोर हाडूंक जाय आसली आनी ते हाडले. ते हाडल्या नंतर उपरांत आयज पर्यंत जो हांव इलेक्शन कॅम्पेनींग करता तो म्हाजेर खंयचोच विशय ना तो स्कॅन्डलाच्या बाबतींत. हांव म्हाजे फुडले जे प्लॅन आसतले आनी म्हाजे जे विजन आसतले मुरमुगांवकाराक लागून ते विजनाचे हांव इलेक्शन लढता. हांगासरले जे MLA आशिल्ले ते 2 फावट मिनिस्टरूय जाले. सो मुरमगांव अजुनूय डेव्हलप जावना की जालें? पळय आयज तूं हे जे भागान आसा बायणा
सो वॉर्ड नंबर 7 पडटा. तुमी अशी एक नजर मारली जाल्यार तुमकां दिसतलें कितें डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा. आयज जो तो बूस्ट करता आपल्यान डेव्हलपमेंट केला म्हणून आयज मुरमगांव गोवान कसलोच डेव्हलपमेंट जाल्लो ना. आयज तो म्हणटा जो हो ब्रीज तुमच्या समोरसून गेला हो पळय, हो न्यू ब्रीज जाला तो म्हणटा तो ब्रीज आमी कंप्लीट केला. कंप्लीट तुमी केला, बट तेजे फावंडेशन घालपी काँग्रेस पार्टी. जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट सत्तेचेर आसलो तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान ते ब्रिजाचो प्रपोजल पास करून तेन्ना तेंच्यांनी फावंडेशन घातलेलें आनी तेन्ना जेन्ना तेज्या ब्रिजाक लागून हायवेक लागून जी घरां डेमोलिश करची जाली तेन्ना ते सगळे घरांक रिहॅबिलिट केले आनी सड्याचेर GRB कॉलनी घालून काँग्रेस गव्हर्मेंटीन त्या टायमाचेर तांकां रिहॅबिलिट केले. कोणाक रस्त्यार उडोवनासले. आयज जेन्ना कितलीशीं घरां डेमोलिश करपाक लागले BJP गव्हर्मेंट, एक घराक आयज ते रिहॅबिलिट करना. सो हो डिफरन्स काँग्रेस गव्हर्मेंट आनी BJP गव्हर्मेंटान. कित्याक एक मनशाचें घर म्हटल्यार ताका एक घरा शिवाय मनीस रावंक शकना आनी त्या मनशाचें जेन्ना घर मोडून ताका रस्त्यार उडयता त्या मनशाक कितलो दूख लागता तो ते BJP सरकाराक कळपाना. हे फक्त काँग्रेसीक कळटलें, कित्याक काँग्रेसीन आयज पर्यंत खंयच्याच मनशाक रस्त्यार उडोवना. आनी जे ते डेव्हलपमेंट उलयता, आयज डेव्हलपमेंट आमच्या मुरमगांव गोवान जाला म्हणटा तो एक स्विमींग पूल जाला. आयज खरी गरज आसलेली मुरमगांव गोवान म्हणटा ती एक हॉस्पिटलाची. आयज आमच्या मुरमगांव गोवान हॉस्पिटल ना. आयज आमकां कितें एमर्जन्सी जाली जाल्यार आमकां चिखले 9 किलोमिटर आमकां चिखले वयचें पडटा. थंयसून डायरेक्टली ते GMCन धाडटा. सो आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा मुरमगांव गोवाची, कित्याक आमकां एक हॉस्पिटल ना. सेकेंड म्हणटा ते आमकां एक हॉल ना. आयज एक कम्युनिटी हॉल ना. आयज आमकां कितें लग्नां जावं, पार्टीज जावं या गेट टुगेदर जावं कितेंय करतले जाल्यार आमकां वास्को, सांकवाळ, दाबोली ते सायडीक वयचें पडटा. आमच्या मुरमगांव गोवान कांयच ना. आयज मुरमगांव गोवान सगळ्यांक मेजर प्रॉब्लम आसा म्हणटा तो उदकाचो. आयज हो 15 वर्सां आमदार, 10 वर्सां मिनिस्टर, बट आजून पर्यंत मुरगांवान तो सड्या प्लेसीर आयज पर्यंत तो 24 तास उदक दिवंक शकना. आयज पर्यंत आमकां थंयसर उदक फक्त 1 वर ते 1.5 वर उदक येता. सो आयज अशी परिस्थिती आसा, जो एक मिनिस्टर आसून 10 वर्सां मिनिस्टर आसून 15 वर्सां आमदार आसून एक सादें उदक दिवंक शकना तो आयज आमकां. आनी तेज्या शिवाय आयज जे पोल्युशन आसा, आयज कोल पोल्युशन जाता मुरमगांव गोवान. आमी कोलाक ओपोज करना, बट जे कोल हँडलिंग थंय जाता थंयसर कितें तरी एक डोम घालून भितरल्या भितर ते हँडलिंग जावन, जशें बाकीचे फॉरेन कंट्रीज जाता या बाकीच्या आमच्या इंडियन स्टेटीन जाता पळय तसो डोम घालून भितरच्या इनडोर ते कोल हँडलिंग जावंक जाय. बट तेजे लागून तो आजून पर्यंत तोंड उगडना. कित्याक लागून उगडना? कित्याक ताजो आख्खो बिझनस आसा तो MPD भितर चल्ला. तो स्टिवडोरींग तो करता, ट्रान्सपोर्टेशन तो करता, लेबर सप्लाय तो करता. ईच एंड बारीकचे बारीक काम जे MPDन चल्ला पळय तो हँडल करता आनी आख्खो बिझनस त्याने कॅप्चर केला आनी टोटल मोनोपोली घेवन बसला तो. सो तेजे लागून तो ओपोज करना. कित्याक थंयसर जिंदालाचें काम, अडानीचें काम फूल ताका मेळटा. सो ताका तो बेनिफीट मेळटा, ताका तेंचे कडसून कमिशन मेळटा म्हणून तो ओपोज करना. आनी त्याच प्रमाणे आतां MPD जी आसा ती आतां MPD ते प्रायवेटायज करपाक सोदता. आयज जेन्ना MPD प्रायवेटायज करपाक सोदता बथ नंबर 8, 9, 10, 11 जाल्यार हो आमचो आमदार आसा जेंचो गव्हर्मेंट गोंयान आसा, सेंटराक गव्हर्मेंट तेंचो आसा, जाल्यार एक शब्द तो उलयना ती प्रायवेटायज जावची न्हू म्हणून. कित्याक आयज कितलेशे आमचे कामगार आनी पेन्शनर ते MPDचेर आसा. सो आमचो एकूच एजेंडा आसा जो हांवें मॅनिफेस्टोन घातला, आमी MPD प्रायवेटायज जावपाक दिवपाना. आमी तेजे लागून ओपोज करतले. कित्याक हो आमदार ताका ओपोज करना, कित्याक तेजे पर्सनल बेनिफिटाक लागून, कित्याक ताजो धंदो त्या पोटान चलता म्हणून. आमी पळयलें की लास्ट टायम काँग्रेसींतले हे MLA BJPन गेले. सो ताका लागून प्रिव्हेंटीव मेजर म्हणून सद्या काँग्रेसीन एफिडेवीट सायन केला. आनी त्या भायर देवळांनी वचून तशेंच मजिदींनी वचून बीन सोपूत घेतला. हे सगळें करून विल इट प्रिव्हेंट दी MLAs फ्रॉम नॉट जम्पिंग? सी पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार आमी गोंयच्या लोकांक आमकां विश्वास दिवंक जाय आसलो. कित्याक काँग्रेस पार्टीन जी फाटल्या तेंपान जी मिस्टेकी जाला, जी आमचे कडेन चुकी जाला ती परत फुडें घडपाना म्हणून. आनी हो विश्वास दिवपाक लागूनच आमी सगळ्यांनी जेन्ना आमची मिटींग जाली पळय तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें. कित्याक सगळ्यांक फर्स्ट आमी डिसिजन घेतलें, कित्याक डिफेक्टर जे आसा काँग्रेस पार्टीचे जे डिफेक्टर आसा, जे काँग्रेस पार्टी सोडून गेला, तांकां एकट्याक सुद्दां आमी परत घेवपाना म्हणून. आनी हे उतार आमी लोकांचे पाळयले आसा. गोंयकारांक जे आमी वचन दिल्लेले, जे गोंयकारांक आमी प्रॉमीस केल्लेले, एक डिफेक्टराक घेवना. सगळे जाण आयज काँग्रेस पार्टी टोटल क्लीन जाल्लेली आसा. एकटोच आमचो सिनियर लिडर आसा तो दिगंबर कामत आसा आनी लोक ताका रिस्पेक्ट करता. तेज्या उपरांत जे आयज बाकीचे आमचे कॅन्डिडेट आसा पळय ते सगळे न्यू आसा आनी टोटली यूथ आसा. सो एक बरी टीम घेवन आमी लोकांच्या समोर येयलेले आसा. सो लोकांक आयज काँग्रेसीचेर विश्वास येयला. कित्याक फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन अशें जालें, कित्याक काँग्रेसीन जे उतार दवरलेले डिफेक्टरांक घेवपाना म्हणल्यार घेवपाना, ते आमी उतार दवरला. सेकेंडली
जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमीच आमच्या पार्टीक प्रपोज केलो कितें पयलीं जितले जाणांक आमी कॅन्डिडेट आसले सगळ्यांनी एफिडेवीट सायन करची कितें बाबा आमी कोण डिफॅक्ट जावपाना म्हणून, इन्क्लुडींग अस आमी काँग्रेसीचे लॉयल, आमी ग्रासरूट लेवलासून काम करून येयलेले. काँग्रेसीक गेली 25 वर्सां जाल्यार आमी काम करता काँग्रेसीक. बट आयज आमी सुद्दां ते सायन केलेले आसा कित्याक आमकां सगळ्यांचे भितर युनिटी जावन लोकांक एक आमचेर विश्वास आसूं न्ही म्हणून. कित्याक हे करपाक फक्त इतलेंच कित्याक लोकांक अशें दिसपाक नाका कितें बाबा काँग्रेसीन खंय तरी परत हे फुटाफूट जातली. आयज हांव गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता कित्याक आमी एज अ यंगस्टर्स एज अ यूथ आमी इनिशिएटीव घेतले कित्याक हेन फुडें काँग्रेसीचो एकटो सुद्दां आमदार फुटपा ना आनी कोणेनूच प्रयत्न सुद्दां केलो फुटपाक जाल्यार तेज्या लागून कितें एक्शन घेतले आनी आमी कितें करतले ते त्या टायमाचेर योग्य टायमाचेर आमी करतले. तेज्या लागून आमी कालूय सांगले आसा तेज्या लागून आमकां जेलीन सुद्दां बसपाक पडलो जाल्यार सुद्दां आमी बसतले. बट काँग्रेसीचे एक आमदाराक सुद्दां आमी फुटपाक दिवपाना. आमचे तुमचे मुरगांव मतदारसंघाच्या लोकां खातीर आनी पुराय गोंय खातीर तुमची रिक्वेस्ट कितें आसा? हांव फक्त आमचे आख्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता कित्याक सद्याक गोंयान एक बदलाव जावं. हो जो BJP सरकार गेली 10 वर्सां जो आमकां रूल केलेलो आसा तेंच्यांनी लोकांचो सत्यनाश केलेलो आसा. आयज आमी कोवीड टायमाचेर पळयला कितले लोक मरण जाले तेंचे फक्त जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार हो BJPचो सरकार जबाबदार आसा. त्याच प्रमाणे आयज लोक जे एजिटेशनाक बसता, जे लोक आपले इश्यू घेवन गोवोरमेंटा कडेन वयता, आयज हे गोवोरमेंटाक खंयसरूच तेंची दया माया नासतना तांकां केअर करना. आयज असो गोवोरमेंट जालो आसा तो कोणाचें आयकना, कोणा कडेन उलयना, एका कोणाक पळोवन घेयना, अशी दशा आयज आमची गोंयकारांची जाल्लेली आसा. सो गोंयकारांक फक्त हांव रिक्वेस्ट करता आनी गोंयकारान ऑलरेडी डिसायड केला की ह्या फावटी आमी गोवोरमेंट चेंज करतले, आमी काँग्रेसीक आमी खंय तरी रुलिंगान दितले आनी एक चान्स दितले म्हणून ह्या लोकांनी डिसायड केलेले आसा. कित्याक म्हाका पूर्ण खात्री आसा गेल्या फावटी तेंचो लिडर जो मनोहर पर्रीकर आसलो ताका लोक गोंयचे लोक जे रिस्पेक्ट करताले तो लिडर लास्ट टायम आसून सुद्दां कॅनवसिंग कॅम्पेनींग करून सुद्दां लास्ट टायम लोकांनी 17 सीट काँग्रेसीक दिल्लेले आनी तांकां 13 सीट मेळ्ळे. आयज जो लिडर तेंचो ना आनी आयज जे लिडरशिपाच्या अंडर गेला आनी ही जी BJP आसा ती पयलींची BJP उरलेली ना. ह्या BJPन आयज जे स्कॅन्डलान इनवॉल्व आसा तांकां टिकेटी दिल्ली आसा, आयज बाकीच्या केसींनी इनवॉल्व आसा पळय तांकां टिकेटी दिल्ली आसा. सो ती BJP पयलींची BJP उरलेली ना. सो लोकांनी ठरयलेलें आसा की ह्या फावटी आमी चेंज करतले आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकां कडेन हांव एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितें एक चान्स म्हाका दिवन पळया. एक चान्स जो तुमी म्हाका दितलो हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. जे पर्यंत म्हाका एक चान्स मेळना ते पर्यंत तुमकां म्हाजी कॅपेसिटी कळपाना कित्याक हांव कितें करूंक शकता हे कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून. सो तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता हांव कित्याक एक चान्स जो तुमी म्हाका दितलो हांव सदांच तुमच्या बरोबर रावतलो आनी हांव तुमचो केन्नाच म्हणल्यार सगळे जी कामां आमची आसा पळय लोकांची ते सगळ्यांची कामां इक्वली हांव सगळ्या लोकांक ह्या मुरगांवच्या लोकांक ट्रीट करतलो. आपल्याक एक चान्स तुम्ही दिया, आपण तुमच्या बरोबर रावतलो आणि तुमच्या खातीर काम करतलो अशें तुम्ही प्रॉमिस करतात. तुमकां आमच्या कडल्यान ऑल द बेस्ट.